नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. गोय भाजपाचो प्रदेशाध्यक्षाची निवड करूंक हालचाली सुरू जाल्यात. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 6 उमेदवारांची नांवां चर्चेत आसात. केंद्रीय भाजप सचिव अरुण सिंग हांचे वांगडा बसका जाली. दामू नाईक, दिलीप परुळेकर, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकार, बाबू कोळेकार, नरेंद्र सावयकार हांचे नांवां सध्या मुखार आसात. अरुण सिंग म्हणटा संघटनात्मक चर्चा प्रदेशाध्यक्षा खातीर न्ही. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी सध्या आतां म्हणल्यार पणजे बीजेपी ऑफिसाच्या भायर आणि काल जेन्ना बीजेपीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग गोंयांत पावले तेन्ना एक हे जाल्ली की आयज डिस्कशन आसतलें म्हणून. आयज सकाळी ते अरुण कुमार बीजेपी ऑफिसांत पावले आनी तेंच्यांनी आयज डिस्कशन केलें अशी आमकां म्हायती मेळटा. आनी ह्या डिस्कशना खातीर जे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट खातीर उमेदवार आसा खास करून आमकां आतां पळोवपाक मेळटा दिलीप परुळेकर हांगा पावले, ताचे उपरांत दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकर, दामू नायक हे हांगा पावले. आनी अशी आमकां म्हायती मेळटा की डिस्कशन जालें. जेन्ना आमी अरुण सिंग हांकां विचारलें की कितें जालें तेंच्यांनी सांगलें की स्टेट प्रेसिडेंटाचें डिस्कशन कांय जावंक ना, तर मंडळ अध्यक्षाचें डिस्कशन जालें काल फिलहाल जालें तेंचें आनी पार्टी ऑर्गनायझेशनाचेर फक्त डिस्कशन अशें आमकां सांगलें. सर डिस्कशन हो गया ना, एस्पिरेंट जो स्टेट प्रेसिडेंट के लिए आए थे अभी कोर कमेटी बैठक नहीं, उनका क्या हो गया सर जी? प्रेसिडेंट के लिए अभी डिस्कशन के लिए वो लोग बोल रहे थे कि आप डिस्कस कुछ हो गया करके कैंडिडेट संगठन की चर्चा हो रही है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष मैडम जो नए बने हैं हाँ, उसके बारे में और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए ये सब चर्चा है। उसके ऊपर अभी जो रिपोर्ट बनाया आपने कि कोई रिपोर्ट नहीं बन रही, प्रदेशाध्यक्ष सर वो कैंडिडेट्स अभी आपको मिलके गए उनको वो ऐसा कोई चर्चा नहीं। सुत्राकडे माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आमकां तेंचें डिस्कशन 1-to-1 जाल्लेलें आसा कॅन्डिडेट बरोबर. आनी हे जे रिपोर्ट आसा तो दिल्ली ते धाडटले आनी ताच्या उपरांत म्हाका दिसता जानेवारी एंड पर्यंत जो प्रेसिडेंट आहा तो डिक्लेअर जावपाची शक्यता आसा. ही सद्याची अपडेट आहा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. पणजेच्या शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्यार एका इमारती मुखार दुसरे गांजाचे रोप मेळ्ळे. 2 दिसां पयलीं काकुलो मॉला लागसार एक रोप मेळिल्लें. एएनसीन ते ताब्यात घेतिल्ले. आता दुसरे रोप मेळ्ळे उपरांत जायत्यो चर्चा सुरू जाल्यात. सध्या शांतीनेज जंय सिमेट्री आसा थंयसर आमी आसा आनी हांगासर पळोवंक शकता हे स्मार्ट सिटीचे जे हांगासर ते लोक गार्डनिंग करता रस्त्या सायडीक सेम हे तशेंच गार्डन जशे शांतीनेज मॉला कडेन आशिल्ले थंयसर जो कॅनबीस आशिल्लो जे गांजाचे प्लांट आशिल्ले ते जाल्ले. हांगासरूय आमी पळोवपाक शकता की हांगासरूय ते धाकटेशे आतांच ते वयर येवपाक लागला. पूण ही चिंतपा सारकी गजाल आसा की अशा तरेन हे जे सगळी कडेन स्मार्ट सिटीची ही जी अशी तरेन जी झाडां लायल्यात तितून ही कशी मेळटा, ही आतां चुकून जाल्यात काय कोणे मुद्दाम अशी खंय खंय एक लायला हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. पयर जेन्ना आमी ते लोकां मुखार हाडले तशेंच आमी जे एएनसी आशिल्ले तांकांय इन्फॉर्म केलें की अशा तरेचे जे कॅनबीस आसा जे गांजाचे झाड आसा ते शांतीनेज मॉला कडेन आसा. हो आतां दुसरो इन्सिडन्स हांगासर लागींच रोखडेच 2 दिसान कोणे तरी हे पळयले आणि तांच्यांनी हांगासर आमकां म्हायती दिली की हांगासर अशा तरेचे जे कॅनबीस आसा ते हांगासर ग्रो जाला. अशा तरेची जी खंय खंय झाडां लायल्या त्या झाडां मदीं अशे तरेन जर अशी कॅनबीस लायल्ली आसा जाल्यार तेजेय म्हाका दिसता हांगासर शोध घेवपाची गरज आसा. ते लोकांनी इवन जशे आमी म्हणटा की जे बरे सिटीजन आसता जेंकां समाजाचे पडून गेल्ले आसता ते अशा तरेन आमकां म्हायती दिता. जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तशेंच म्हणलें की अशा तरेचे झाड तांकां कळ्ळें की बाबा हो कॅनबीस हो गांजाचें झाड. तशेंच लोकांनी आमकां ती म्हायती केली आणि हो रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार येता. आमी एएनसीकूय इन्फॉर्म केला की अशा तरेचे हे दुसरे झाड 2 दिसां भितर हांगासर शांतीनेज हांगासर मेळ्ळा. स्टुडंटा खातीर शांतीनेजच्यान चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील दारी. गोयच्या 32 मतदारसंघांनी भाजप मंडळ अध्यक्षांची शेनवार आणि आयतार बिनविरोध वेंचणूक जाली. उरिल्ल्या 8 4 वेंचणूक सोमारा. मडकय, बाणावली, वेळी आणि नुवे ह्या 4 मतदारसंघांनी 50% बूथ स्थापन करपाक शकूंक नाशिल्ल्यान मंडळ अध्यक्षांच्यो वेंचणुको जाल्यो ना. सोमारा अरुण सिंगाच्या उपस्थितीत जावपी कोर ग्रुपाचे बसकेत जिल्लो आणि प्रदेश अध्यक्ष पदाचेर चर्चा जातली. भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांचे एक स्वप्न आसा की हो देश जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. आमचो देश जगात नंबर 1 जावपाक जाय. आमच्या देशा भितर सगळे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमी हात दिवन वयर काडपाक जाय. आनी हे जर करतले आसत जाल्यार आपल्याक एकट्याक जावचें ना, आमकां सगळ्यांक फुडें वचचें पडटलें. उलो तेंच्यांनी मारलो आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीक एक स्वप्न आसा
2047 भारत देश हो जगात नंबर 1 जावपाक जाय. आज आमी पळयतात 11 नंबरा वयल्यान आमी 5 पाविल्ले आसात. येणाऱ्या वर्सा 2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले. ब्रिटिशांनी आमचे राज्य केले ते आज 6व्या नंबराचेर पावले. आमी आज फुडें वसात. देशभर जागतीक मंदी वर्ल्डभर मंदी आसा, जागतीक मंदी आसा, पण आमचो देश अपवाद आसा. आणि हे करत करत आज आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावपाक लागिल्ले आसा. आणि हे करतना आमच्या सगळ्यांचो ताका सपोर्ट आसूं जाय. आणि म्हणून हे करता एक बरी गोष्ट आसा की तुम्ही सगळे जाण, कारण आज हांव ज्या तरेन थोडोसो उशिरा पावलो, पण ज्या तरेन हांवें वेगवेगळे मंडळ अध्यक्ष हांगा पळयले, आपले बुथाचे अध्यक्षांक बुके फुलां दितना हांवें पळयलें. प्रत्येक बूथ अध्यक्ष जो आसा तो आपापल्या वार्डा भितर कॅपेबल आसा. ताका लागून तुमकां सहकार्य जे आसा ते थंय निवडून आयिल्ले पंच सरपंच हांचे आसतलेच, पण ताच्या भितर एक वेगळी आयडेंटिटी निर्माण करपाचें काम तुम्ही करपाक जाय. पार्टीचो संदेश जो आसा तो सगळे पर्यंत पावोवपाचें काम करपाक जाय. आणि ते जर आमी केलें आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघात सगळे जरी एक जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक कोण हांगा हारोवपाक शकता ना. गोयच्या 40 मतदारसंघातल्या 32 मतदारसंघांनी भाजपान शेनवार आणि आयतार मेळून मंडळ अध्यक्षाच्यो वेंचणुको पुराय केल्यो. 32 मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध वेंचून आयल्यात. आनीक 4 मतदारसंघांनी उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. मडकय, बाणावली, वेळी आणि नुवें हे 4 मतदारसंघांनी 50% बूथ स्थापन करपाक शकूंक नाशिल्ल्यान मंडळ अध्यक्षाच्यो वेंचणुको घेवपाक शकले ना. तातूंत वेळी आनी मडकयत येता त्या दिसांनी वेंचणूक पुराय करतले. बाणावली आनी नुवें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जातली. नुवें मतदारसंघाचो आमदार भाजपाचो मंत्री आसून लेगीत मंडळ अध्यक्षाची वेंचणूक जावंक ना असो हो एकूच मतदारसंघ. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कुंभारजुव्या गावात बांद फुटोवन खारें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतकारांचे मोठे लुकसाण. शेतकारांनी रोयल्ल्यो भाजयो उदक भरिल्ल्यान कुसल्यो. 90 लाखांचे लुकसाण म्हूण शेतकार मिडिया मुखार. सरकारान बांद अंदू सारको केलो ना जाल्यार फुडल्या वर्साय खंय शेतां जावची ना. अधिकाऱ्यांक सांगल्यार खंय काना मनार घेनात. आमचें कितें आहा, आमी वर्सा एक गिमान शेत करता आनी हे आमचे बांयन हे म्हणटा भाजीपालो करता आनी गिमभर कितें खावन पावसाची जी बेगीन करता आनी हेजेरूच आमचो आदार निर्वाह सगळो. आनी आमकां आनी कांय ना, फक्त हे शेत भाजीपालो करपाचो आनी तेजेर जगपाचें. एग्रीकल्चर शेतकी खात्याची जे हें आसा पळय डेमॉन्स्ट्रेशन कितें जातालें पयलीं कॅम्प बिंप ते फक्त हांगाच जाताले पयलीं. ती खुबशे हांगाची हें जाताली फेसिलिटी. हांव जवळ जवळ कितले वर्सां जालीं हें शेत रोयता. शेत, रोपो, भाजी पालो हेजेरूच आमचें चलता. आतां हे बांद मोडलेल्या अशें जालां की सगळें काबार जावन गेल्ले आसा आमी. जवळ जवळ हांव वर्साक म्हाका दिसता 1 लाख रुपया तरी उत्पन्न करतालो. तीर खाजन म्हण हांगा आसा तेजी कमिटी आशिल्ली. कमिटी ती डिस्कॉलिफायड जाली. डिस्कॉलिफायड जाल्ल्या कारणान तो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आमचो गव्हर्मेंटान मामलेदारान तो तल्लाडी कसो आहा तो तल्लाडी हांगा लक्षूच दिना. फाटल्या म्हाका दिसता तेणी 5 लाखाची खंयची अफरातफरी आसा आनी ताका आमी अप्रोच जाले. फाटल्या आमचे शेतकार 5-6 दीस पयलीं अप्रोच जाल्ले तेन्ना ते सांगता आपल्याक तुमचे हेजेर टायम ना म्हणून सांगलें. कित्याक तुमचे हेजेर लक्ष घालपाक टायम ना. आनी मॅक्झिमम म्हणल्यार आमचे हांगासर 100% ST लोक आनी तेजे ते उदारनिर्वाह करताले पळय हेजेरूच करताले. टोटल लुकसाण म्हाज्या अंदाजान जवळ जवळ 80-90 लाख तरी ते 1 कोटीच्या भितर आसा ते. कित्याक तुका जाय जाल्यार हांव रिकॉर्ड दाखयता, ही बिलां आसून दाखयता. कितें तरी जो उपाय आसा तो करपाची गरज आसा. ते म्हणटात तेंचो जो हो बांद दर वर्सा हळू हळू करून मोडटा तो रिपेर करून दियात म्हणटा. ना जाल्यार हांगासर जे गांवचे लोक आसा जे फक्त ह्या शेतीचेर तेंचें पोट चलता ते म्हणटा की ते हांगासर ते फुडें कशे शेती लायतले. थळावो आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सरकार बांद बांदता तेका वेळ लागतलो. आतां आपूण स्वताच्या खर्चांतल्यान बांद बांदून दिता. ताबडतोब हांवें आमच्या एका कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केला आनी म्हणलें परवाच्यान काम सुरू कर. कारण गव्हर्मेंट आमचो सरकार करता म्हणल्यार ताका थोडोसो टायम वयतलो. पण जे लोकांचें कितें आहा पळय वारयां बी पळय पिड्यार जाल्या तांकां हें सोंसपाक जायना आमचे कडेन. काम म्हणलें सुरू कर. जे पयशे म्हणलें तुका कितें दिवपाक जाय ते हांव दितां. कारण शेतकार भाव म्हणजे सगळ्यांचे सर्वश्रेष्ठ आनी तांकां लुकसाण जाल्लें म्हाका नाका. चोर्ला घाटात लोडेड ट्रक उमथलो. टायर पंक्चर जाल्ल्यान ड्रायव्हराचो खंय कंट्रोल गेलो. ट्रक हाती भायर वता ते लक्षात येना फुडें ड्रायव्हरान भायर उडी मारली. ड्रायव्हर साल्वार. उमथिल्ल्या ट्रकाक उजो पेटलो. फातोडेर खंय घडणूक. मजगतीं काणकोणा 4 रस्त्यार म्हणटा थंय कार आनी 2 व्हिलरीचो अपघात. एकलो जखमी, ताका हॉस्पिटलांत घाला.
चोरला घाटात ट्रक उमथलो, ड्रायव्हरान उडी मारून जीव साल्वार केलो. उमथल्ल्या ट्रकाक उजो फातोडेर घडणूक. सकाळी उजो पालवून गेल्ले पूण ते परत आमकां आतां एक 5 परत आमकां कॉल येयले की तो उजो आहा तो परत पेट्टा म्हणून. ते एक मटेरियल आसा ते उसाचो वेस्ट मटेरियल आहा तो आतां आमच्या गोंयांत खंय तरी भट्टेक यूज करता तो व्हरता तो ट्रक फूल भरलेलो आसलो आनी ताका आतां तो उजो पेटला. मेळटा ते म्हायतीन अशें कळटा की तो ट्रक जो आहा तो कर्नाटकांतल्यान गोंयांत खोर्ले हांगा वयतालो, इंडस्ट्री एस्टेट जे आहा थंय वयतालो. जेन्ना हो ट्रक ज्या गोवा बॉर्डरीचेर पावलो त्या टायमाचेर ताचो टायर फुटलो आनी ताका लागून तो कंट्रोल जावन नासल्या कारणान तो दर्यान पडलो. ह्या ट्रकान जे भितर जे उसाचे ते भुशे आसता त्या भुश्या पासून ब्रॅकेट्स तयार केल्ले वयता ते इंडस्ट्रीक वापरले वयता. भट्टेन जेन्ना कितें काम करतना भट्टेन ते पेटोवपा लागून यूज केल्ले वयता. हेच जेन्ना तो हांगा पडले बॅटरी शॉर्ट सर्कीट जाली आनी बॅटरी शॉर्ट सर्कीट जाल्या कारणान तो उजो पेटलो आनी काल रातच्यान जो उजो पेट्टा तो आजून पर्यंत पेटता. काणकोणा 4 रस्त्यार अपघातात एकलो जखमी, ताका हॉस्पिटलांत घाला. 4 रस्ता काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो. ते कार ही जी आशिल्ली ती काणकोणच्यान मडगांव दिशेन वयताली. ती कंट्रोल गेलो आनी ती रॉंग सायडीक पावली कार आनी फुडल्यान जी येताली एक 2 व्हिलर येताली तितूंत भितर UPचो रुद्र प्रताप आनी तेजी भयण अदिती ही आरांबोलच्यान पावळ्या बिचाचेर येताली. ही ते हितून भितर गाडये भितर सांपडली. तेंची गाडी समोरा समोर टक्कर जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भाटी सांत-आंद्रे 30 वर्सां पयलीं बंद पडिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो पालोवपाक 3 फायर ब्रिगेडी हाडच्यो पडल्यो. उजो कसो लागलो तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना म्हूण उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी सांगता. थळावो पंच म्हणटा अशीं आनीकूय स्क्रॅप यार्डां आसात. सगळ्याक स्वता भोंवन पळोवणी करून तांचेर खंय एक्शन घेतलो. ऑप्टिकल फायर स्क्रॅप केबल प्लास्टीक स्क्रॅप एक उजो पेटलेलो आसा. उजो पेटल्या बरोबर आमी ताबडतोब पयलें आमचो हाचे स्लोप आहा पळय एकदम व्हडलें स्लोप जालें. त्या आमी इमिजिएटली कम्युनिटी गाडी पावतर आमी आफयली. तेच्या उपरांत आणखी गाडी आफयली आमी. तेचे बरोबर आमी 3 गाडी आफयले. आमी हांगा 10 फोन यूज केले. दुसरें आनी उजो म्हणटा कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. कितें आसता उजो भडकोंक लागलो. तेव्हा आमी हांगा पंप हाडलो आमच्या आनी तेच्या सायडीक एक बांय आसा. बांयचे आमी पंप आमचे गाडी घातले आनी काम स्टार्ट केलें. 30 वर्सां पयलींचें स्क्रॅप आसलें हांगासर. 30-35 वर्सांचे पयलींचे तेन्ना आमी ल्हान आसले. मागीर ते थोडे दीस कितें चल्ले आनी म्हाका दिसता तें मागीर बंद जालें दिसता. म्हाका कांय खबर ना तें. पण तेंचो दिसता तो माल हांगासर डम करून तो बंद करून गेल्लो. सगळें प्लास्टीक दिसता ते म्हाकाय ते सारकें पयलो तो 30-35 वर्सां पयलीं ती चलताली हांगा फॅक्टरी खंय. कोण सांगताले म्हाकाय खबर ना. आमी तेन्ना ल्हान. म्हाका आतां 2 वर्सां जाल्या पंच जावन. म्हाकाय तें कांय खबर ना हांगा. मात आमकां तरी केन्ना दिसून तेजेर माती हाडली आनी ती झाडां हाडली सगळीं. आतां म्हाका कळना ती तेंचर हें आहलें डम केला म्हण तेंच्यांनी. सगळ्यांक काडना सगळें हांव म्हाजी हितूनच्यान भरलो सगळ्यांनी गल्लेन भरलो म्हाजे वाडा. आनी पळयतलो खंय कितें इलिगल चलता न्हू तें सगळें काडूंक जायतलो. कितें आहा तितकें सगळें काडूंक जायतलो. केबल आहा, फायबर आहा, टायर आसता. 10 वर्सां पयलीं सगळें धापून दवरता तशें जाल्यार तयारी करूं नासलें. पंचायतीन तेणें कंप्लेंट करून तें क्लोज डावन केल्लें. सो आतां तें कोणी कसं इन्सिडेंट जालें जाल्यार पळोवंक शकना. कित्याक आतां तुमी पळोवंक शकता सकाळचो डो आसता सकाळीं आतां 6 लागलो म्हणटा आतां 10 जायत येयली. पण उजो नेमको कसो रावलो अजून म्हायती मेळना. बट हे स्क्रॅप यार्ड आसले ते खूब वर्सां बंद आशिल्ले आनी तेतूंत भितर प्लास्टीक आनी फायबर केबल आसले कारणान ते खूब मोठ्या प्रमाणात उजो रावलो आसा. तशेंच हांगासर खूब धुंवर जाल्लो तेका हांगा लोक वस्ती आसा त्या लोकांक त्रास जाल्लो आमकां दिश्टी पडले. सो तेका उपरांत पंचान अशें सांगलें की अशें जे इलिगल आनी कितें हांगा जे स्क्रॅप यार्ड आसा तितून आपण बेगीतले बेगीन कारवाई करता अशें तांच्यानी सांगलें. स्टुडंटा खातीर सांत-आंद्रे गोंय मोलाच्यान रुपेश राव. दर एका मनशाक ताच्या मातृभाशेंतल्यान पुलिसां कडेन संवाद सादपाक मेळचो म्हूण गोंय पुलिसांचो भाशिनी ॲप. खंयच्याय भाशेंतल्यान पुलीस कागाळ करपाची ॲपाचेर वेवस्था. खंयच्याय भाशेंतल्यान उलयल्यार ॲप इंग्लीश, कोंकणी वा हिंदी भाशेंत ट्रान्सलेट करतलो. QR कोड स्कॅन करून खंय ॲपाचो वापर करूं येता. DGP आलोक कुमार प्रुडंटा कडेन उलयलो. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उसका ऐप है
और अभी जब डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोकल पुलिस है वो इस ऐप के माध्यम से उन लोगों के साथ बेहतर जुड़ सकती है जो लोग लोकल लैंग्वेज नहीं जानते। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 महीने में हम लोगों ने इस ऐप को गोवा पुलिस के द्वारा यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की। और गोवा पुलिस के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनका सिटीजन्स के साथ और टूरिस्ट के साथ ज़्यादा इंटरैक्शन है, जैसे पुलिस स्टेशन, टूरिस्ट पुलिस, ECR और पिंक फोर्स, इन सब जगहों पे ये जितने भी पुलिस पर्सनल हैं तमाम ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। इन सब की ट्रेनिंग कराई गई है कि किस तरीके से इस ऐप को यूज करना है। और इससे सबसे फ़ायदा ये है कि ऐसे टूरिस्ट जो कि तो वो अपनी भाषा में जब भी उनकी कोई समस्या होती है तो अपनी भाषा में वो अपनी बातें कह सकते हैं और उसको हम लोग हिंदी, इंग्लिश या कोंकणी में उसको वो ट्रांसलेशन हो जाता है। पहले क्या होता था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आता था जिसकी भाषा हम नहीं समझ पाते थे तो हमें ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ता था कि हम समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। और इस ऐप के माध्यम से ये गेम चेंजर जिसको कह सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से इमीडिएटली हम उनकी बात भी समझ सकते हैं और उसको एक अच्छा पुलिस रिस्पांस भी दे सकते हैं। 5 विदेशी लैंग्वेज भी और उसमें रसन है जो कि काफ़ी लोग वहाँ से आते हैं, अरबिक है, चाइनीज़ है एंड फ्रेंच है। इस तरह के कई लैंग्वेज विदेशी भी हैं जो हम अपने इंडियन लैंग्वेज में उसका अनुवाद करते हैं। जम्मू काश्मीरात 26 लाखा वयर लोकांनी आयुष्मान भारत येवजणेचो लाव घेतलो। मूळ गोंयकार जम्मूत पोस्टिंग आशिल्लो राज्य भलायकी एजन्सीचो CEO IAS संजीव गडकर प्रुडंटाकडे उलयलो। लोकांक बऱ्यो भलायकी सुविधा दिवपाची मोख दवरून काम करता म्हूण गडकर सांगता। तुळशीदास च्यारीचो जम्मू सावन गोंयकार अधिकाऱ्याच्या कामाचेर खासा रिपोर्ट। आयुष्मान भारत जी स्कीम आसा ही ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 2019 सुरू केल्ली आनी तेन्नाच्यान ही हांगासर स्टेटान रुजू जाल्ली आसा। तेन्ना JNK, जम्मू काश्मीर आनी लद्दाख ही एक स्टेट आसलेली आनी तेन्नाच्यान हांगाच्यान सुरू जाल्ली आसा। आयज तेका ऑलमोस्ट 5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आनी आयज हांगासर ही स्कीम बरी प्रमाणान चलता। आनी मेन एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा की ही स्कीम जी आसा हांगासरल्या सगळ्या लोकांक लागू केल्ली आसा, युनिवर्सल केल्ली आसा हांगासर। 2020 ही युनिवर्सल स्कीम केली हांगासर आनी तेन्नाच्यान 25 लाख फॅमिलीज हाजो भाग घेता, म्हणजे बेनिफीट घेता। हातून ऑलमोस्ट 1,25,00,000 बेनिफिशरीज आसा जे हांकां हे एलिजिबल जाता। आयज पर्यंत ऑलमोस्ट 14 ते 15 लाख पेशंटांनी 5 लाखाची बेनिफिट्स ह्या स्किमीच्या अंडर घेतलेले आसा इन JNK। ह्या स्किमीच्या अंडर ऑलमोस्ट 251 हॉस्पिटल्स एम्पॅनल जाल्ले आसा जे सगळ्या लोकांक हांगासर बेनिफीट दिता। हेल्थ सेक्टराच्या अंडर खूब डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी सरकारान म्हणजे आतांच्या सरकारान खूब प्रयत्न घेतलेले आसा की नवे कॉलेजीस सुरू केल्ले आसा, म्हणजे मेडिकल कॉलेजीस सुरू केल्ले आसा ताकी GHT इन्फ्रा डेव्हलपर्सान तांच्या वेल्वेट विस्ता प्रोजेक्टाचे आयतारा भूमिपूजन केले। 88 अपार्टमेंटांच्या ह्या बिट्टोणा येवपी प्रकल्पात स्टुडिओ अपार्टमेंट 1 BHK आनी 2 BHK आसतले। GHT इन्फ्रा डेव्हलपर्साचो जनरल मॅनेजर अथिंद्र च्यारी सांगता। सुमार 6,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचेर येवपी ह्या प्रकल्पात सगळ्यो एमिनिटीज आसतल्यो। आयज आमची हांगा भूमिपूजा आसलेली। म्हजें नांव अथिंद्र च्यारी, हांव जनरल मॅनेजर GHT इन्फ्रा डेव्हलपर्स। आमची कंपनीचें नांव, आमचें मेन ऑफिस पणजे आसा। आमी गेले खुबशीं वर्सां रियल इस्टेट कन्स्ट्रक्शनान आसा। सो आमी आयज हो बिट्टोणा आमचो एक नवो प्रोजेक्ट लॉन्च केला, वेल्वेट विस्ता म्हणून। ऑलमोस्ट 88 अपार्टमेंट्स आसतले हांगासर, 1 स्टुडिओ, 1 BHK, 2 BHK। आनी आयज तेजी आमी भूमिपूजा केलेली आसा। हो प्लॉट आमचो टोटल 6,000 स्क्वेअर मीटर आसा। ताचे भितर आख्खो फूल डेव्हलपमेंट जातलो विथ एमिनिटीज एंड ऑल। सगळे भितर आमी फॅसिलिटीज प्रोवायड करतले आनी फुल्ली फर्निश्ड युनिट आसतले। सो दीस एंटायर प्रोजेक्ट वील कॉल सर्वीस अपार्टमेंट्स। ओके, आमी हांगासर बरे प्रमाणान डेव्हलपमेंट करपाचें येवजिलां आनी सगळे जे फॅसिलिटीज आमी दितले, जावं इवन कन्स्ट्रक्शन क्वॉलिटी आसतली ती हाय एंड आसतली आनी आमी जी फॅसिलिटीज जे दिवपाचे आहा पळय न्हू ती लग्जरीयस फॅसिलिटीज दिवपाची आसा।
सो ऑलरेडी आमी हांगासर हे जो आमची जी एरिया जो आमी कितें ब्रोशर्स केल्या जो आमचो प्रोजेक्टाचो कॉन्सेप्ट आसा तो ऑलरेडी आमी आउट केला इंटरनेटाचेर. आमचे वेबसायटीर तुमी गेले जाल्यार तुमकां वेबसायटीचेर सगळें दिसतलें. GHDinfra.com वेबसायट आसा आमची, तेजेर सगळें आमचें इन्फॉर्मेशन मेळटलें तुमकां. गोंयांत अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे 8-9 प्रोजेक्ट चलता. कळ्ळें, भितरले आमी काही एक प्रोजेक्ट डिलिवरूय केल्या आनी हो पर्वरीन आमचो पयलो प्रोजेक्ट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.